ವೇದ ಪ್ರಿಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ಪ್ರಿಯ ನಾದ ಪ್ರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ಪ್ರಿಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ಪ್ರಿಯ ನಾದ ಪ್ರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ಪ್ರಿಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ಪ್ರಿಯ ನಾದ ಪ್ರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರುತಿ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರುತಿ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಹೃದಯ ಪ್ರಿಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ಪ್ರಿಯ ನಾದ ಪ್ರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ಪ್ರಿಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ಪ್ರಿಯ ನಾದ ಪ್ರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಿಯ కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు काशी मठ संस्थान श्री अतिवरु कलियुगांतु महाविष्णुलो अवतारु काशी मठ संस्थान श्री अतिवरु शांत दयानिधि वेद विशारदु शांत दयानिधि वेद विशारदु लोक कल्याण कारण श्री हरि गुरु वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार समाज बांधवांक नमस्कार. आज तुम्ही पळयता आसतली हांगा चंद जावन आशिल्ले बालभोजन कार्यक्रम जाल्लो आसा. सकाळी अन्नदान जावन
आता साधारण संजेरी 3-3.5 घंटे इतल्याक एक 275 चेंडू हांगाची सन्न सन्न म्हळ्यार एक 3 वर्स देखून 9 वर्स ते आशिल्ले बाल चेंडू चेल्ले हांगा सुತ್ತमुत्त परिसर देखून पुरा येयले दिसताची आमी आज सकाळी तांकां सांगिल्लें आज बालपूजन कार्यक्रम आसा पुरा जन येवका स्वामीला देवाला आशीर्वाद घेवका आनी आमी तांकां कसं उडगीर दिला की ते घेवन वचून देखून वचचें म्हणून उडगीर म्हणटना आमी काल एक बैठार सांगिल्लें मस्त शीं आशिल्लें गांव आमकां कंट्रोल करूं जायना हांगा ते सन्न चेडू भायर एक कशी गुंता आसाची म्हळ्यार तांकां एक शीं म्हळ्यार तांकां देवाला रक्षण येता म्हळ्यार त्या नमुने शीं आसा हांगा 5 डिग्री आज आमी तांकां काल सांगलां म्हळ्यार की कंबळी माथे घालची स्कार्फ पांयाक घालची सॉक्स माथे दवर शर्ट एक शाल तशीच बिस्किट्स 5 नमुने बिस्किट्स 5 नमुने चॉकलेट्स अशी प्लस फ्रुट्स ॲपल इतले एक तोट्टे घालून तांकां सर्व पुरा चेडवांक आमी पुरा ओट्टू जावन समाजाचे आमगेले समाज जनान ओट्टू जावन दिल्लो आसा आमगेलो सुधाकर मास्टर तशीच विश्वनाथ भट मामू तशीच मस्त जन वैदिका आमगेले विंगड देश देखून आयिल्ले विंगड गण्य व्यक्ती आमगेले उट्ट आसताची काल आमी सांगिल्लें हे बालभोजन कार्यक्रमांत कोणाके भागविसूचे आसल्यार हे साधारण आमी आज दिल्लें कसें किट्ट आसा ताका साधारण 500 रुपया जाता कोणाके एक सेव करचे अवकाश आसा सेव करचे जाल्यार तांणी कोरीत म्हणले खातीर खाली 9 घंट्याक 7 घंटे बैठ सोडले 7-7:30 इतल्याक आज सकाळ भितर मस्त सर्दे मस्त आमगेले समाज बांधवान चांग मनान तांणी फोन करून आमकां एका हाजे कॉन्ट्रिब्युशन दिलेलें आसा भारी संतोष जाता आसा हे आमी 275 जनांक आज हांगा आशिल्ले चेडवांक स्वामेले देवाले आशिर्वाद पूर्वक तांकां चेडवांक आमी दिलेलो आसा हे बालवे देवस्थानालय मंदिरालय असले एक चॅरिटेबल काम करताचे म्हणटाचे आमी चांग जावन आशिल्ले आमगेले समाज स्पंदन करता म्हणून आमी दाखयल्लो आसा आमगेलो उट्ट आसाची आमगेलो सुधाकर मास्टर आनी दोन्ही उतरां उलोवंक म्हणून हांव तांगेला निमून घेता खाली सांगलां सगळे समाजाचे आनी आमचो भाग्य घेता म्हूण घेवन तशी आमगेले स्वाम्यान हांगा प्रदेश केलेले सान रुपार आशिल्ले बालव्यास तेगे सन्निधानांत आमी कल्पी येवच्या सूर जायत देखून घेवन पळयला की म्हाका दिसता 2000 ईस्वी देखून घेवन मेता आसा ती हांगा आयले वेळाक मठाल्या देखून देवस्थानां वचचें तें फुल्ल चेडवांची ती चेडवां व्हड जाली ती जाल्यार आज हांगा येताना सुणें म्हळ्यार एक 50-100 चेडवां देवाल्या खेळटा आसत ते बालव्यास म्हळ्यार एक हाजे खातीर आशा पुरो अठराशे तांकां पळयता न्हय मस्त खुशी जाता ताजे जोट्टू तांगेले हांगा जिवनाचे एक शैली शी आशा पुरो सगळें तांगेले कालमान हांगा बरें कश्ट जाल्यार तांणी ते खुशीन संतोशान खेळून घेवन सगळें आसता ती तशी हांगा आयल्यार एक फावटी हांगा आयले मलगड्यान जाल्यार अशी की आमगेलें एक चेडूपण आमी कशी केलां त्या वेळाक आमगे स्कुलान सालां राबून आमकां सगळें दिता आशिल्लीं ती त्या वेळार आमी तशी रश जावन वचचें सगळें आशिल्लें तशी हे नमुने न्ही जाल्यार अशी एक बाल्य आमगेलें उडगास येवच्याक हांगा बालव्यास क्षेत्रांत येवचें प्रति वर्स म्हणके स्वाम्यांक घेता ती त्या वेळाक आमगे समाज जना मस्त जना निवृत्त जेवका मात्र न्ही हांगा अन्नदान हे सगळें करयता आसता ती हे निरंतर चेल्ले मिती तें चेडवां दिलेलें अन्न म्हळ्यार तांणी चांग मनान घेता आसता ती कसरा म्हणून सांगलें आमी ते भायर वारें बस करून दिता आसता तांकां जाल्यार तांणी ते कितले वेळ जाला तेची बसून घेवन हांगाचे संप्रदाय म्हळ्यार हांगा तांणी खावचो आहार दिता आसता ती हें बालभोजन ते बालव्यासा प्रिती जावका आमगेले समाजान घर कडेन बाल बच्चे होना चाहिए म्हूण नवय तशें आमी सगळ्यांनी देवाला मागोवचें आमगेल्या समाजान केदारनाके आमगेले कशें म्हळ्यार नात्रा पुणत्रा पळोवचें म्हणून सांगतात तशी आमगेले सगळे समाजान तूं देवाल दयेन मस्त चांग चेडूं सगळें वाडच्याक कसलेची एक ना सहज आमगेले चेडूं जावचे विशय आसता न्हय जाल्यार बाकीचे सगळे एक आसता हें जाल्यार हिचे आमगे शास्त्रा प्रकार चेडवां संतोश केले म्हण जाल्यार आमकां देवालो अनुग्रह जाता म्हणून देव बोलतो बालमुखानी म्हणून सांगतात तशी देव चेडवां मुखांतर संतोष पावतके तशी तसल ते चेडवांक मुग्ध ते तांकां कसलें गोतना अच्युत मम्मान हरिकत करता सांगिल्लें बद्रीन स्वाम्यान गेले वेळाक एक चेडा पळोवन स्वाम्यान तांकां से लागीं सांगलें ते चेडा पळ रे कशें दिसता म्हूण घेवन स्वाम्यान सर्वत्र व्यासा पळयलो तशी तसल ते एक मुखचर्या म्हणटा ती चेडवां पळयतना हांगा बहुशा बद्दशी वेदव्यासान जन्मभूमी खात्रीची डावट ना जाल्यार हांगा केदानी चेडवां आसता ती म्हळ्यार एक संतोष अशी हांगा चेडवां आसून ती आमगेल्या समाजांत आमगेल्या देशांत चांग देव धर्म आचार विचार असेल चेडवां व्हड्ड निमती मात्र न्हय हांगा येवचे तसले एक विचार एक मनोभावना आमच्या समाजांत वाडून येवं म्हणून सांगून गेलो आमी पुरा देवा लागीं सोमा लागीं प्रार्थना करून घेतात.
मेगेले सर्व समाज बांधव विनंती असा आमगेले परमपूज्य सद्गुरू श्रीमद सुदीन तीर्थ स्वाम्यान बाल वेदवासन हांगा वेदवासाल जन्मस्थान म्हणून हांगा चंद जावनशील भव्य जावनशील मंदिर प्रायशः असल मंदिर एक देशांत अशें मस्त उणें आमगेले रामजन्मभूमी कशी आसली तशीच मथुरा काशी तशीच आमगेले वेदवासाले एक जन्मभूमीक एक चांग एक प्रसिद्ध जावका म्हणल्यार खतर बांदिल्लो आसा आमकां हांगा येतना ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट म्हूण दिसता बट ते कश्ट ना येता म्हळ्यार आमी पळय ट्रॅवल करून येतना एक हायवे म्हळ्यार तितलो चंद हायवे चंद रितीर आयलेंच आसाची आज मेगेला समाज बांधवला कसं विनंती म्हणून म्हळ्यार स्वाम्यान दूर बांधला म्हणून आमी लेखची न्हयता असल एक प्रसिद्ध जाल्ल्या क्षेत्रांत वेदव्यासाल एक मंदिर बांदला आमकां एक पळोवचें भाग्य जावका तें हांव सांगता मेगेले चूक अशें पुरो ಇದು म्हळ्यार बांदून 21 वर्स जाल्या नंतर आजी फर्स्ट टायम आयला हांव म्हाका येता हे पळयले नंतर दिसता केन्नागे अवकाश इल्लो मसाला एक विषय पळोवच्याक म्हणून सांगून आज मेगेला समाज बांधवाला पुरो जनाला विनंती आमी एक जैवमानांत प्रति वर्स येनातल्यार एक पट्टी आमी येवन पळोवन वता तसले जाग वो हांगा येवका 2 दीस राबूका हांगाचे देवाले प्रार्थना करून देवाले स्वाम्याले आशिर्वाद घेवन हांव सांगला म्हळ्यार आतां भटमामान सांगला म्हळ्यार निश्कल्मश ते चेडवाल तोंड पळयतना कळटा चंद रितीर आसून घेवन तांगेले खेळणे घेवन ते मातयेंत खेळणे घेवन कसं एक तांगेले जीवन चंद भटमामान सांगला म्हळ्यार ते बालव्य देवासाला हांगा जाग जाल्या निमित्त चेडवाले एक संख्ये सकाळ देखून रात्री ते खेळता आसता तांणी विनंती पुनरपी विनंती म्हगेले सर्व जनान आमगेले समाज बांधवान तांणी येवका हरिद्वार येतना हांगा कल्प येवका तशें अयोध्या मुखारसून राम मंदिर जातना हांगा देखून लागींच ते 300 किलोमीटर दूर अयोध्या प्रत्येकल्यान कल्पीन एक फावटी येवन देवदर्शन घेवन देवाले सेवे करून वचूका म्हणून हांव तशीच सेव करून वचून देवाले स्वाम्याले आशीर्वाद घेवका म्हणून हांव पुनरपी विनंती करता। हर साल हमें स्वामी जी की तरफ से मिलता है, इस साल भी मिला हुआ है। मैंने खूब मेहनत की, गुरुजी ने मुझे ये दिया, हमें ये मिलकर बहुत खुशी हुई।